सर आयज पावराचे डिमांड्स आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बीन कामां जाल्यात सर? माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पावराची कामां जाल्या चालू आहा आनी थोडी जावपाची आसा. पावर डिपार्टमेंटाचे ओवरऑल जे एक सायडीन आमचे कॉलिंग अटेन्शन एक येता पोजिशनान घाल्लें ते हायकाचेर. दुसरे सायडीन खूब जी कामां चालू आसा ती कामां चालू आसा ती सारकी ताजी रस्त्याचें खणून दवरना आनी ताजे खातीर खूब एक्सिडेंटूय जावंक शकता. आनी बेजिकली ऑल ओवर गोवा दीस इज अ कंप्लेन. खूब कडेन येता. आज चिचोण्या काल एक ट्रक पडला. सो हें जाता. सो वीच आय हॅव टू रेज. बट ओवरऑल आमकां पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन जाय. कित्याक तें जर जायना जाल्यार पावर इज लॉस्ट इन ट्रान्समिशन जावंक जायना. म्हज्या मतदारसंघात आमची अंडरग्रावंड केबलींग सगळें जाल्लें आहा. एकूच चलता तें एक जेन्ना आवटेज जाता ती कुंकळच्यान आमकां एक डेडिकेटेड लायन येता ती लास्ट स्टेज ऑफ कंप्लिशन आसा. सो इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑन द होल पावर इज डन वर्क. बंच केबलाचो जो इश्यू आसा तो आमी पळयता अजूनही मदींच ती कमिटी कितें हें आशिल्ली ती तेजेर बंच केबलाचे आज आज सूक्ष्मोक्ष लावया. आज तयारी करून आयल्या तुमी? आमी आयले आहात न्ही रे. म्हजो प्रश्नूय आहा. क्वेश्चन नंबर 1 येतलो स्मार्ट मीटर. What would you like to say about smart meters? See, smart meters, there is a school of thought that smart meters will lead to increased payment, increased billing. But I'm not the type of a legislator who will oppose technology intervention. Smart meters are going to make many people unemployed. How the meter readers are going to be accommodated? This is an issue which I'm going to raise during the meeting.